बरं लास्ट टाइम आमचे कडेन सगळे गोयचे नुस्तेकार रांपोणकार लॉन्चकार आयिल्ले आनी तांचे एक डिमांड आशिल्लो की जो रेट आज आमी लायता तो आमकां मातसो कमी करचो म्हणून आमी लास्ट मिटिंगेकूच डिसिजन घेतिल्लें आसा म्हणजे जाचे 500 रुपया पर आवर जाता ते 250 दितले कोणाचे 300 जाता ते 150 जातले तांचो एक डिमांड आशिल्लो की आमकां एक तर वन टायम तुमी करचे एक वन टायम आमकां लावचो रेट जेणे करून गोंयकारांक मातशें इल्ली सुविधा मेळटली इल्ली एक्स्ट्रा सुविधा मेळटली तो मॅटर हांवें लास्ट टायम ऑनरेबल सीएमा कडेन डिस्कस केलो सीएमान म्हाका सांगलें की डेफिनेटली गोंयकारां खातीर कितें तरी आमी बेनिफीट दिवपाचें करया सो तुमी एक स्टडी करची म्हणून की ताजे बाबा आतां एक्च्युअल रेट कितें आमी लायतात आमी तो सपोज तांकां एक रेट लायलो जाल्यार आमकां कितले लॉस जावंक शकता सो ते दोनूय कंपेर करून तांकां एक कितें तरी आमकां मार्जिनल कितें तरी तांकां बेनिफीट दिवंकूच जाय म्हणजे बरें बेनिफीट तांकां दिवपाक जाय जेणे करून तांच्याय धंद्या भितर तांकां लॉस जावचो न्ही तो एक मॅटर डिसायड जालो सो तातूंत आमी डिसायड केला की फुडल्या मिटिंगे भितर म्हणजे आनी 15 दिसांनी ऑनरेबल एमएसाक सांगिल्लें आसा की आमी स्टॅटिस्टिक्स काडटू पयलीं आमी कितले करताले मागीर आमी तांकां कितले डिस्कावंट दिलो आनी आतां वन टायम घेत जाल्यार कितलो हे जातलो कितलो लॉस आमकां जावंक शकता तो ताका फायंड आउट करपाक जाय तो फालच्यान लागतलो कामाक मे बी 15 दिसांनी येतले सो वन टाइम म्हणटा ते कितें एकच वर्स म्हणटा की आवरली आमी आतां कशें करता आवरली घेता ते लास्ट टायम आमी आवरली पसून तांकां 50% केल्ले म्हणजे सपोज एक होलसेल ट्रेडराक आमी 300 रुपया घेता एका वरा खातीर ते तांकां 150 रुपया दिल्ले सो तातूंतय ते म्हणटा आवरली आमकां करनाका तुमी वन टायम आमकां करा सो तो एक मॅटर आशिल्लो सो तोय आमी डिस्कस करता आनी तो सपोज जालो ते जालें जाल्यार मागीर आमकां फूल टेंडरूच रिवायज करचो पडटलो म्हणजे आतां जे आमी हे केला पळय न्ही टेंडर जो काडला तो प्रेझेंट रेटीन आसा सो फाल्यां सपोज आमी कमी केले जाल्यार आमकां टेंडरूय रिवायज करचो पडटलो आनी आमकां कांय ना आमकां गोंयकारांक सपोज कितें बेनिफीट दिवपाक जाय आमी दिवपाक ते रेडी आसा ऑनरेबल सीएमानी पुराय ऑथॉरिटीन पसून डिसिजन घेतला की एक स्टडी जावनी म्हणटा कितले आमी कमी केल्यार कितलो आमकां लॉस जातलो आनी एक खंयची तरी मदली वाट काडून आमी ते बेनिफीट आमच्या लॉन्चकार भाव रांपोणकार भावांक आमी दिवपाक प्रयत्न करता